नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। गोंय पर्यटनाचे नांव पेड्ड्यार करपी टाउट्सा आड जातली खर कारवाय म्हणटा पर्यटन मंत्री रोहन। 8 ते 13 जानेवारी गोंयांत आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टाचे आयोजन। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केली घोषणा। गोंयची शेतां पिड्ड्यार करून वीज जाय तरी कोणाक? विजयाचो सरकाराक प्रश्न। जीएसटी आकारणी संदर्भातले प्रक्रियेक डेल्टा कॉर्पोरेशनाचे आवाहन। सोमारा जाली पयली सुनावणी। बार्शे पारयेमळ फिश मिलाक विरोध करपी लोकांक गोकुळेत संघटनेचो तेंको। आदली चॅम्पियन आकर्षी कश्यपाक बॅडमिंटनाच्या सेमीफायनलीत खावची पडली हार। हरियाणाच्या 4थ्या मानांकीत अनुपमा उपाध्याय हिने मेळयली जैत। आता पळयात खबरो विस्तारांत। कळंगुटे दर्यादेगेवेली बेकायदेशीर गजाली बंद करतले आसत जाल्यार टाउट्सांचो बंदोबस्त करचो पडटलो। टाउट्सांक लागून डान्स बार चलतात। पुलिसांनी आपले काम सारखे करपाक जाय। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे तीच टेप परत झरयल्या। पूण हे बेकायदेशीर टाउट्सांचेर बडी केन्ना पडटली आनी डान्स बार केन्ना बंद पडटले हो उमळशिकेचो प्रश्न आसा। I have been very vocal on the illegal touts. Illegal touts is not only clearing the touts, but also the touts, the type of businesses they do. So ते करता असताना लास्ट फुल इयर करता असताना आम्ही मॅक्झिमम ट्राय केले. There are some amendments which are required to be done as far as law is concerned if you really want to tighten these areas, which we have put across. Police have to do their job rightly. त्याला एक गजाली कमी जातली. I think नाईट बार्स थंय कालांगूट ती दोन नांवां हांवें लास्ट टायम सांगिल्ली, कोण तो छोटू आनी कोण रविकांत म्हणून कितें नांवां. हे भायले येवन आमकां गोंयकारांक सांगताले कितें करपाक जाय. And all illegal activities carried out with these people are not known. So I think police have to do their job right. Things will happen. Otherwise, tourism will face the brunt this season also because of this type of things which come as a charge and spoils Goa's name. So whether it is dance bar, whether it is prostitution, whether it is drugs, whether it is coming in the domain of the police, which I believe needs to be cleansed along with the cleaning of the illegal touts. So illegal touts पहिले काढले जाल्यार खुबश्यो गजाली क्लियर जातल्यो. लास्ट टायम मुख्यमंत्र्याचो हेल्प घेवन we have started a drive and ensured that a lot of touts got cleared. Now also we have requested him for more police for this season. Season already सुरू झाल्लें आसा. We have been requesting him for an urgent meeting so that a number of police on the beach belt are there so that we can act and ensure that this tout menace, illegal tout menace is cleared. हे करता असताना we are also looking at ensuring that proper certified guides with certified courses which are there from the center. Plus at state level we are trying to ensure the Satvi zone which we have spoken to the CM. They are registered guides who will be talking about what Goa is, the ideas about Goa beyond beaches, everything what Goa's history is. Tanga Kurun Kadap is one part. Illegality band जावपाक जाय, and I am also of the firm opinion whether it is a coastal belt or somewhere else, we need to ensure that proper things happen so that regulated proper tourism also happens. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज दुसऱ्या पर्पल फेस्ट एडिशनाचे लॉन्च केले। 8 जानेवारी ते 13 जानेवारी ह्या काळांत आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्ट 2024 आयोजन गोंयांत अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या। फेस्टाच्या लॉन्च कार्यावळीत फेस्टाचो लोगो, वेबसायट, ब्रोशर तशेंच टी-शर्ट लॉन्च जाले। पर्पल फेस्ट हे फावटी इंटरनॅशनल 100% सक्सेसफुल जातलो आणि आज म्हाका खास खोस भोगता कारण होच कार्यक्रम आमी परत एकदा 8 जानेवारी पासून 13 जानेवारी खातीर पुराय इंटरनॅशनल लोकां खातीर करता. इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर द गोवा गव्हर्नमेंट to organize the International Purple Festival from the 8th of January to the 13th of January. परत एकदा सांगता की ह्या कार्यक्रमाक कसलीच कमी पडची ना, कसलीच कमी उरची ना.
सरकाराची सगळी डिपार्टमेंटां त्या खातीर पुराय सपोर्ट करपा खातीर तांच्या बरोबर आसतले. आमी सगळे जाण मेळोन पर्पल फेस्टिवल हो कार्यक्रम ऑर्गनायज करपाक जाय. सातत्यात गोंय इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गनायज करता. 2 दिसां पयलीं आमी बीच म्हणजे वर्ल्ड बीच व्हॉलीबॉल टुर्नामेंट ऑर्गनायज केलो. वेगवेगळे म्हणजे G20 ऑर्गनायज केले. वेगवेगळे इंटरनॅशनल आमी प्रोग्राम ऑर्गनायज करता. बट खरोखरूच म्हणजे मनाक खूब खोस भोगता, धादोस भोगता जेन्ना आमी इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल ऑर्गनायज करता. ताज्या खातीर मनाक खूब बरें दिसता. आनी आयच्या म्हाका दिसता आमी वेबसायट लॉन्चिंग आनी ह्या लॉन्च कार्यक्रमांतल्यान पुराय देशभरांतल्यान आनी जगभरांतल्यान दोज हू आर वर्किंग फॉर दीस PWD कम्युनिटी हाज्या खातीर आसलेले NGOs, हाज्या खातीर आसलेले लोक आनी स्पर्शा सारकिले मोटिवेटर्स इन डिफरंट डिजाबिलिटीज तांकां गोंयांत येवपाची संद, तांकां गोंयांत हाडपाची संद आनी पुराय तांच्या कडल्यान जी मॅसेज जगभर वयतली ती आमच्या खातीर म्हत्वाची आसा. आनी आमी जगाक एक दाखोवन दितले की गोंय राज्य जे आसा हे पर्सन विथ डिजाबिलिटीच्या खातीर सगळ्यांक वेलकम करता. तांकां सगळ्या जाणांक अशा पद्दतीचे प्रोग्राम आमी सातत्यात ऑर्गनायज करता हे आमी दाखोवन दिवपाक शकतले. It's because of that International Purple Fest. We have a lot of experience. International Film Festival is happening in Goa. Today we have seen nationals which are happening in Goa. Very successful events which are happening again and again in Goa. Goa is becoming a most happening state. Some people say that Purple Fest is an event. Our State Commissioner Guru Prasad Pavaskarji rightly said it is not an event. It is a commitment. It is a revolution. It is a movement that will bring a lot of change in that. Don't look at it as event. It is not a fun. It is not an entertainment. It is a commitment that we are going to go with certain things to benefit the person with disability. गोयच्या पडींग शेतांचेर सोलर फार्म उबारून वीज निर्मिती करपाची घोषणा वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान केल्ली. हाचे वयल्यान कळटा गोंयांत पडींग शेतां आशिल्ल्याचे सरकारान मानून घेतला. देखून आता ह्या पडींग शेतांनी पिकावळीची लागवड जावची ना तर वीज निर्मिती जातली अशें स्पष्ट जाल्ल्याचे विजय सरदेसायाचे म्हणणे. सरकार एग्रीकल्चर फॅसिलिटेट करपाक तितलो सिरियस ना. हे कशें कळटा तुमकां? असेंब्लीन ज्या दिसा हांवें काडिल्लें की कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग आनी कम्युनिटी फार्मिंग जावपाक जाय तेन्ना आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टरान कितें सांगलें, टेनन्सीचेर उलोवपाक लागलो. टेनन्सी आनी हें तशें लिंक कांय ना. आनी आतां काल सुदीन ढवळीकारान अनाउन्समेंट केला की पडंग शेतांनी आपूण सोलर पॅनल घालपाक दितलो. हाजो अर्थ कितें? सुदीन ढवळीकार मानता की पडंग शेतां आहा ती आनी रोवचे ना म्हणून कोण. मरे लेट अस पॉइंट आउट समथिंग विच इज अ कन्क्लुजन. ताजो आमी तर्क कितें काडप? मंत्री म्हणटा की पडंग शेतांनी आपूण सोलर फार्म करून दिता. दॅट मिन्स शेतांनी शेती करची ना, शेतांनी आता पावर प्रोड्यूस करतले. कळ्ळें तुका न्ही? सो गोवा इज स्लोली बींग कन्वर्टेड फ्रॉम एन रुरो अर्बन एग्रीकल्चरल स्टेट टू अ पावर इंटेन्सिव्ह रिक्वायरमेंट स्टेट. आता नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी फुडें व्हरचीच. सरकाराचे हे जे आसा विचार आहा तो वायट ना, पूण जाता तितली शेतां विच इज ऑलमोस्ट अराउंड 18,000 हेक्टर गोंयांत ही शेतां पडंग आहा ती कल्टिवेशनाच्या अंडर हाडूंक जाय. आनी हे हाडपा खातीर सरकार कितें करता हें जर आमी विचारलें जाल्यार म्हाका दिसता उत्तर सरकारा कडेन ना. सरकारान हात वयर केल्ले आहा अशें दिसता आनी ताजे खातीर असले वाया मिडिया ताणी हाडिल्ल्यो आहा. हांव सोलर फार्माक हे ऑब्जेक्ट करना. हांवें म्हजे फार्मान, म्हजे घरान, म्हज्या ऑफिसान सगळ्या कडेन हांवें सोलर पॅनल्स घाल्ले आहा आनी हांव सोलर एनर्जीची वापरूनच म्हजी बिलां कमी जाता. तातूंत इन्वेस्टमेंटूय करपाचो हांवें केल्लो आहा. पूण जेन्ना तूं क्लियर कट म्हणटा की पडंग शेतांनी जाय जाल्यार तुमी हें घालूं येता म्हणून अशें दिसता की एक सरकाराचो मंत्र्याक पूर्णपणान खात्री जाल्या की दुसरो मंत्री काम करचो ना आनी पडंग शेतां कल्टिवेटांनी जावची ना. तर सरकारान हाजेर ऑलरेडी उदक सोडिल्लें आहा अशें दिसता.
जीएसटी आकारणी संदर्भातल्या प्रक्रियेक डेल्टा कॉर्पोरेशन कंपनीन आवाहन दिला. हे आवाहन याचिकेचेर सोमारा पयली सुनावणी जाली. फुडली सुनावणी फेब्रुवारी 2024 जातली. ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे हांणी तांची बाजू मांडली. फेब्रुवारीमध्ये हिअरिंग आहे आणि ऑर्डर केलं आहे कोर्टाने, तुम्ही उत्तर द्या, काही फिगर्स वगैरे आहे, पण ते लोक ऑर्डर पास नाही करतात. याचिकाचा हे होतं की कसिनोमध्ये जे काही बेटिंग होतं त्यावर टॅक्स लावू शकत नाही, कसिनोचं इन्कमवर लावू शकत आहे. पण जे कोणीतरी गेलं 10,000, 20,000, 50,000 बेट केलं, ते बेटवर टॅक्स लावू शकते. बारशे पारयेमळ येवपी फिश मिलाक विरोध करपी थळाव्या लोकांक गाकुवेत संघटनेन तेंको दिलो. हो प्रकल्प येत जाल्यार गांवचो सैम इबाडटलो. प्रकल्प हाडचे पयलीं ताचेर ग्रामसभेत चर्चा जावपाक जाय. लोकांक जाय जाल्यारूच प्रकल्प येवचो. लोकांक नाका आशिल्लो प्रकल्प जाय तरी कित्याक असो प्रश्न गाकुवेत संघटनेन सरकाराक केला. आमी गाकुवेत संघटनेचे मेंबर आयज हांगा पारयेमळ खोला ह्या गांवांत येयल्या. कांय दिसा पयलीं आमकां कानार पडलें की हांगा एक प्रायवेट लँड आसा आनी ती फिलिंग जाता, आनी ती फिलिंग जाता एक फीश मिल हाडपा खातीर. सो जेन्ना हो विशय आमकां कळ्ळो तेन्ना 8 दिसा पयलीं आमी म्हणजे असो विशय हांगा आसा, हो गांवाक पडटा पारयेमळ खोला म्हणजे खोला पंचायत, आनी परमिशना खातीर ज्युरिडिक्शन आसा ते बारशे पंचायत. सो जेन्ना हो विशय आमचे कडेन आयलो तेन्ना आमी पंचायतीक गेले त्या ग्रामसभेक रेज केला आनी पंचायतीन आमकां ऑन रिकॉर्ड सांगला की आयज मेरेन आमकां कांयच एप्लिकेशन आयिल्लें ना. सो आमी पंचायत बॉडी आसा पळय बारशे पंचायती तांकां सांगून दवरला की जेन्ना एप्लिकेशन येतलें तेन्ना इंटिमेट करा आनी स्पेशल ग्रामसभा घेवन तेजें डिस्कशन जातलें आनी तेजे नंतर फुडें कितें करप तें परमिशन दिवप नाका तें ठरयतलें, म्हणजे तेजे डिटेल रिपोर्ट रिपोर्ट घेतले. सो एज अ गाकुवेत मेंबर म्हणून आयज आमी इतल्या खातीर हांगा येयल्ले आसा की हे जे लोकांक जे त्रास जातले ते खोला पारयेमळ साळेरी ह्या लोकांक आगोंदेच्या ह्या लोकांक त्रास जातले हे प्रोजेक्ट जालो जाल्यार, कारण उदक आसा ते उदकाचेर डिपेंड आसा. सो म्हणजे गाकुवेत संघटना म्हणून आज आमी फक्त तुमकां सपोर्ट करपाक गेले की तुमी जे उमेदीन एकपणान मुखार सरल्या, गाकुवेत संघटना तुमच्या फाटल्यान सदां आसतली. फुडें जर हे कोणी परत प्रयत्न केलो, कारण 4-5 वर्सां पयलीं हांगा प्रयत्न जाल्लो पळय, एक फावटी जाल्लो, आनी खूब जाण तुमकां कांय जाण पंचायत मेंबर्सांक कांय जाण आमीचे दाखयता की खंय तरी भायल्या स्टेटी वचून पळोवया असले प्रोजेक्ट म्हणून. सो आतां अजून ऑफिशियली आमचे कडेन कांय येयलें ना, पूण जेन्ना लोक ऑलरेडी अलर्ट जाले आसा एज अ गाकुवेत संघटना म्हणून आमी लोकां बरोबर सदां आसतले. 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत बॅडमिंटनातल्या बायल एकेरींत आदली चॅम्पियन छत्तीसगडच्या आकर्षी कश्यपाक सेमी फायनलात हार खावची पडली. हरियाणाच्या 4थ्या मानांकीत अनुपमा उपाध्याय हिने आकर्षीक हारयलें. जाल्यार दुसऱ्या सेमी फायनलीत उत्तराखंडाच्या अदिती भट हिने तेलंगणाच्या मेघना रेड्डीक मात दिली. भांगरा पदका खातीर अनुपमा आणि अदिती यांचे मदीं लढत जातली. I mean, the first set was very bad for me. I don't know how that happened. I mean, I didn't know what to do in the first set, but then I got my rhythm back in the second game after 11, which was I think it was a very terrible start, but I am happy that I pulled it off. It was a very good game. She was playing absolutely brilliant, but I'm really happy that I pulled that off. दादल्यांच्या एकेरी गटात कर्नाटकाच्या मिथुन मंजुनाथ हाका तेलंगणाच्या एम थरुणान सहजतायेन हारयलो. मिथुन मंजुनाथान हालींच जाल्ले एशिया खेळांत वांटो घेवन टीम इव्हेंटांत भारता खातीर रुप्या पदक जिखिल्लें. अशें आसलें तरी राष्ट्रीय पावंड्यावेले सर्तीत ताका छाप सोडपाक जमलें ना. एम थरुणान ताका 2-1 अशें हारयलें. This are from this side. The drift is very fast from this side, so I just managed from third side from 10 to 11 points, and I just stick to my plan and I just keep pushing to his forehand and I get the points from that side. That time I was a bit of short 2 points and I just keep dribbling near the net. I didn't give opponent to attack. That's the main thing to do in the last 2 to 3 points. Right. Yeah, I feel great from my Telangana and as well as our coach Gopi sir and who are in the part of the winning. Obviously, the Saurabh will be the tough player in this courts, and I just keep to play long rallies and I have to hit the points where I will get easily, and I have to do more attack to get the points with Saurabh. So I have to see. Hope for the best.
दुसरे वटेन दादल्यांच्या बास्केटबॉल सर्तीत दिल्लीन गोंयच्या पंगडाक 81-61 अशे मोठ्या फरकान हारयले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मडगांव जाल्ल्या गोळीबार प्रकरणात रसेल सोजाक दक्षिण गोंयच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयाकडल्यान सशर्त जामीन मंजूर. 15 दीस ताका मडगांव बाजारांत वचपाक बंदी घाल्या. डिसेंबरा रातच्या वेळार मडगांव पोरण्या बाजारात लालू खानाचेर गोळीबार करपाची घडणूक घडली. ही घडणूक पयशांच्या वादाक लागून जाल्ल्याचो आरोप जाल्लो. ह्या प्रकरणाक रसेल सोजाक फातोडा पुलिसांनी अटक केल्लो. आता ताका 30,000 जामीन, 15 दीस ताका मडगांव बाजारात भोंवपाची परवानगी ना आणि पुलिसांनी ताचो पासपोर्ट सरेंडर केला. ह्या सगळ्या अटीचेर ताका जामीन मंजूर केल्या. ब्रेस्तारा राती मडगांवच्या ओल्ड मार्केटात जाल्ल्या गोळीबार प्रकरणात मडगांव जिल्हा आणि सत्र न्यायालयान रसेल डिसोजा हाका जामीन मंजूर केल्लो आसा. ताका 30,000ची शिवरिटी, 15 दीस पुलीस स्टेशनार हजेरी आणि 15 दीस मडगांवा भितर येवप ना ह्यो अटी कोर्टान घाल्यो आसा. त्याच बरोबर रसेल डिसोजाक आपलो पासपोर्ट फातोड्डा पुलिसां मुखार सरेंडर करपाक लायलो आसा. मडगांवच्यान हांव गोमंतक टीव्ही खातीर हांव मायमोळे लेका कुशीकचो वाठार बफर झोन केल्यार थंय आशिल्ल्या लोकांक तांचे घरांचो विस्तार करपाक वा हेर कामां करपाक मेळची नात. ताचे खातीर सरकारान हे विशीं थळाव्यान थाकाय दिवपा खातीर कितें तरी उपाय काडचो अशी मागणी सरकारा कडेन करतले अशी म्हायती मुरगांव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार हांणी दिल्या. तशेंच मुरगांवकर कोयर वेवस्थापनाचो लेगीत प्रश्न उपरासला अशी म्हायती तांणी दिल्या. तो वेटलँडाचो इशू आसलो तोय मिटींग येयलो. तो वेटलँड आसा म्हणून तो मायमोळे लेगी कडेन तो आतां एक बफर झोन जाल्लो आसा. बफर झोन जाल्ल्या कारणान खुबशे प्रॉब्लेम जाला. कित्याक ते लोकांची आमची घरां आसा, लिगलूय आसा, इनलिगल आसा, थोड्यांचे जागे आसा. बफर झोन म्हणल्यार कित्याक इन फ्युचर तुका काय बांदूंक जायना, पूण हें शक्य ना म्हणून आमी कावन्सिल मिटींग हाडले आनी आमी चिंतले कशें कोणाकूच त्रास जायना असो म्हणून तांकां आमी एक रेजोल्युशन घेवन दिवपा. बाबा आमचे जे कोण पयलीं एक्झिस्टींग आसा ती तर कोण आतां नळ्यांचे घर आसा, मागीर स्लॅबाचे बांदता, कोण आतां जागो आसा तेणी घर बांदपाक चिंतला, खंय पयशे ना म्हणून तो जागो तोच दवरला. पूण तांकांय म्हणून खंय तरी सुटावो जावप जाय म्हणून आमी एक लेटर करतलो तांकां आनी सांगतले बाबा आमचे कोण एक्झिस्टींग आसा तांकां तुमी मातसो ते एक सुटका दिवची म्हणून. गार्बेज इशू जाले, गार्बेजीचो इशू जावंक ना. गार्बेजीचो म्हणजे आतां मातशें तो एकदां कलेक्शन मातशें कमी जाता. लोकांचे तुमकां खबर आहा आमच्या सायडीनसून आमी लोक काम करता, आमचे स्टाफूय काम करता, पूण खंय तरी एक मर्यादा म्हणून लोकांची आसता. लोकांनी तर सारकें तर गार्बेज दिली आमच्या कलेक्शन हेतून गार्बेज कलेक्शनाक जालें फुडें आनी अशें जावचें ना म्हणून हांव ते एक मागणी करता. लोकांक आतां 9 वर्सां जालीं आमचो प्रायम मिनिस्टर आव्हान करता लोकांनी गार्बेज सेग्रिगेट करून दिवची. हांव आनी एकदां परत तुमच्या माध्यमांतून सांगता लोकांनी मातशें खंय तरी कॉपरेट करपाचें. आमचे जे काम करता ते वर्कर्स तेय मनीस ते काय हे न्हू जानवर न्हू, तुमी तांकांय मातशें खंयसर हे हाडून तांकां ती गार्बेज तुमी सोप्याचो इशू येयल्लो. सोपाचो इशू म्हणजे कसो आहा तो आमी ऑलरेडी टेंडर केल्लो कोणाक आनी तो टेंडर हाय टेंडर केल्लो. ताका GST लागून ते खुबशे जाले म्हणून ते कोणी घेतलो तेणी तो सोपो सोडलेलो, पूण ते मापदंडा जाले आनी ते आतां आमी ते डिस्कशन जावन ताका परत आपोवन ते डिस्कस करतले कितें जालां तें. शेतकी धोरण जर परत आयलें आसत जाल्यार ती फक्त म्हाकाच लागून आयला अशें विधान विजय सरदेसायान केलां. आतां जें शेतकी धोरण केलां तें सामकें बाबत दर्जाचें आसा अशी टिका विजय सरदेसायान सरकाराचेर केल्या. शेतकी धोरणा विशीं सारखें नियोजन आसपाक जाय जें सरकार करपाक अपयशी थारलां. गोंय म्हणटा तें गोंयकाराचेंच आसपाक जाय आनी गोंयकारपण हें केन्नाच मरपाक जायना अशें फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान म्हणलां. एग्रीकल्चर पॉलिसीचेर हांवें इनडेप्थ हें दिलां. एग्रीकल्चर पॉलिसी जी आतां परती लोकांचे मदीं आयल्या म्हजेच खातीर आयल्या. हांव त्या दिसा ते ताकतिकेन जी पॉलिसी पास करूंक सोदताले. एग्रीकल्चर पॉलिसी इज जस्ट अ पॅकेजींग ऑफ ऑल स्किम्स ब्रॉट टुगेदर एंड सेड इट्स अ पॉलिसी. ताका विजनूच ना. विजन कशें आसपाक जाय तें हांवें एग्रीकल्चर पॉलिसीचे म्हज्या ऑब्जेक्शनान घाल्लें आहा आनी आतां म्हाका तेणी ते कमिटीचेरूय घाला. विजन कशें आसपाक जाय की 25 वर्सां फुडें तूं एग्रीकल्चरान कितें करतलो आनी तें जर करपाक तुजे मनान आसा जाल्यार तूं कितें स्किमी हाडटलो ह्यो आमचे प्लॅन आसूंक जाय. आतां ज्यो स्किमी एप्लिकेबल आहा त्यो सगळ्यो एक पॅकेज करप आनी ती पॉलिसी म्हणप. दॅट्स नॉट पॉलिसी. पॉलिसी म्हणजे ताका दूरदृश्टी आसपाक जाय की आज एग्रीकल्चर आमकां जाय, आमकां अर्बनायझेशन जाता आनी एग्रीकल्चर हाजे भितर बॅलन्स आमकां मेळूंक जाय. आनी गोंय म्हणटा तें गोंयकारांचें आसूंक जाय आनी गोंयकारपण तातूंत मरूंक जायना. हाजे खातीर सरकाराच्या मनान कितें आसा. बरें, नवे क्रॉप्स जर तूं हाडटलो, दर्या एक रायस वेरायटी चेंज करता, हायर यिल्डिंग वेरायटी हाडटा, ही वेरायटी खंय विकतलो
आज चडांत चड रायस जे आमी करतात फातोर्डान न्ही पूण दुसरे कडेन हो रायस भायर वता तो गोंयांत खायत ना मागीर कितें करता तो ताजे खातीर सरकारची पॉलिसी कितें आहा सो सरकार एग्रीकल्चर पॉलिसीक म्हाका दिसता एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाकूच तितलें इम्पॉर्टन्स दिना. नावशे येवपी प्रकल्पाक थळाव्या लोकांनी विरोध केला. हो प्रकल्प आमकां नाकाच. तो येत जाल्यार पारंपरीक रापणकाराच्या वेवसायाचेर तशेंच गांवच्या सैमाचेर हाचो परिणाम जातलो असो हुस्को थळाव्या लोकांनी व्यक्त केला. आयतार दिसाक नावशे सगळ्या गांवकारांनी एकठांय येवन एक बसका घेतली. आमकां नाका आशिल्ले प्रकल्प कशेच हाडपाक दिवचे नात अशें एक मत थळाव्यांनी ह्या वेळार उक्तायलां. सरकार जर लोकांचे कल्याण चिंतता जाल्यार हो प्रोजेक्ट तेणी डायरेक्ट फाटी घेवचो वा तांकां दिसता जाल्यार तेणी हांगा येवचें आमी आमचे कडेन उलोवचें आमकां सांगचें कितें आसा ह्या प्रोजेक्टान तितून सीएम जावं एनवायरमेंट मिनिस्टर जावं खासदार जावं बाकीचे कोण आसा ते सगळे ऑफिसर जावं सगळ्यांनी येवचें हांगा आनी आमकां सांगचें प्लस ते जे कोण प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आसा तांकांय मुखार हाडचें आमी तांकां कोणेच पळोवना आनी तांकां हांगा कितें करपाक तें कळूं दी सो वी वील हॅव क्वेशन्स. The effect is not only for Santander constituency or for the neighboring state constituencies, but the effect will be for the whole of Goa. Basically, आमी सगळे आमी कितें करता ते आमच्या भुरग्यांक लागून करता तेंच्या फुडाराक करता पूण एक मिनीट आमी चिंतला हो प्रोजेक्ट येयल्यार आमच्या भुरग्यांचो फ्युचर कितें जातलो तो. जेन्ना आमकां हो प्रोजेक्ट येता म्हणून कळ्ळो आमी इमिजिएटली नावशेच्या थोड्या आमचे जे कॉन्टेक्ट्स आसा तेंचे कडेन कॉन्टेक्ट केलो आनी विचारलें की तुमी कितें करपाक सोदता कित्याक आमी सदांच तुमच्या बराबर आसतले म्हणून. त्या नंतर हांवें सरपंचांक कॉन्टेक्ट केलो. सरपंचानूय बरो रिस्पॉन्स दिलो की इमिजिएटली एक रेजोल्युशन घेता की आमकां हो प्रोजेक्ट नाका म्हणून. तशेंच खुबशे सोशल वर्करांकूय आमी कॉन्टेक्ट केलो आनी इवन आमी MLAक कॉन्टेक्ट केलो. हांवें स्वता कॉन्टेक्ट केलो मेसेज घातली आनी तेणेनूय सांगलें की मिटींग घेता म्हणून आनी फाल्यां ती मिटींग ऑलरेडी ताणें दवरलेली आसा आनी सगळ्या कडेन मागता की तेवूय मिटींगेक आमी येवचें कारण खुबश्या जाणांचे अशे विचार आसा की आमच्या मदीं युनिटी ना पूण ही मरिनाचे लॉबीक तर अशें दिसता की आमच्या मदीं युनिटी ना जाल्यार तुमी रॉंग चिंतता. आमी आमदाराय बरोबर आसा आनी आमदारूय आमच्या बरोबर आसा. मरिना मरण गेले परत जिवान कशें जालें बॉम्ब मारून 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 ते मेले आतां ताका परत जिवे कोणी केले कोणा कडेन आसा प्रश्नाचें उत्तर तर सांग फुडें येवन सांग ताका कोणी जिवे केले. आनी मेलोलो मनीस जिवन जायना सांगून सोडलें आमी मरिना काबार केले तर हे परत भूत कित्याक उठले आनी कोण उठयता असा कोणाकडे उत्तर कोण उठयता ते. आनी ही भास जाली राक्षसाचो तेंबो पडोन परत मनीस जिवा जाता. राक्षस सैन काबार जायना तशें हे राजकारण करता करता म्हाजे उतरां राग मानू नाका. सत्य तेच उलयतलो सत्या शिवाय दुसरें कांयच उलोवचें ना. आता ह्या गोंयचें क्षेत्रफळ 3702 आणि एक तालुका सावंतवाडी महाराष्ट्राचो त्याचें क्षेत्रफळ 5400 वयर जे आनी अशें तेंचे कडेन 48 तालुकेस आसात. थंय जितको तो दबाव घालिना तितलो इतल्याशा माणकुल्या गोंयाचेर इतके प्रोजेक्ट्स हाडून आमकां गोंयकारांक भायर काडून उडोवन हांगासर बहुजन समाज जो आसा ST SC आनी OBC हेच्या पोटाचेर घालो करपाचो हें काम हें चल्लेलें आसा. मडगांव रेल्वे मार्गार जानेवारी ते 22 ऑक्टोबर 2023 मेरेन 27 जाणांक मरण आयलें. रेल्वे मार्ग क्रॉस करतना 23 जाणांक मरण आयलें जाल्यार 4 जाणांनी रेल्वे मार्गार आत्महत्या केल्या. मडगांव रेल्वे स्टेशन ते दामोदर कॉलेजी मेरेन ह्या अंतराच्या पट्ट्यार 12 जाणांक मरण आयलां. आतां मेरेन 18 कुडींची वळख पटल्या आनी 9 कुडींची अजून वळख पटिल्ली ना अशी म्हायती रेल्वे PI सुनील गुडलर हांणी दिल्या. तशेंच लोकांनी रेल्वे मार्गावयल्यान क्रॉस करचें न्हय अशें सुनील गुडलर हांणी स्पश्ट केलां. एक जानेवारी 2023 ते आजपर्यंत
22 ऑक्टोबर पर्यंत जवळ जवळ 27 जाणांक रेल्वे पोना येवन मरण आयिल्लें आसा. हातूंतले 23 जाण जे आसात ते रेल्वे ट्रॅक क्रॉस करतना मेल्ले आसात. जाल्यार 4 जाणांनी सुसायड केल्लो आसा. शॉकाची गजाल म्हणल्यार रेल्वे स्टेशन मडगांव ते दामोदर कॉलेज ह्या पट्ट्या भितर 12 जाणांक मरण आयिल्लें आसा. आनीक तातूंतल्यो 9 बॉडी अजून अनआयडेंटिफाय आहा. 18 बॉडीचें आयडेंटिफिकेशन जाल्लें आसा. अशी माहिती आमकां रेल्वे निरीक्षक सुनील गुल्डर हांणी दिली आसा. तांणी लोकांक आव्हानूय केल्लें आसा की रेल्वे ट्रॅक आसा तो क्रॉस करनाकात. एक तर तो फ्लायओव्हरा वयल्यान क्रॉस करात, ना जाल्यार खंय जर गेट आसा रेल्वेची थंयच्यान क्रॉस करात. सो ते तांकां कळपाक शकता लोकांक केन्ना सिग्नल आसा गेट पडले जाल्यार क्रॉस करची न्ही अशेंय तांणी सांगिल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मालकानेकर. मंगळारा दसरो. दसऱ्या निमतान बाजारांत उलाढाल वाडल्या. दसऱ्याक रोजांच्या फुलाक बरीच मागणी आसता. राजधानी पणजे सयत म्हापशें, मडगांव आनी हेर शारांनी मोठ्या प्रमाणात रोजांची फुलां विकपा खातीर आयल्यात. मेकळी फुलां 80 ते 100 रुपया किल जाल्यार 30 ते 50 रुपया मिटर आसा. दसऱ्याक गाडयांची पुजा, शस्त्रपुजा आनी दाराक तोरण बांदपाक रोजांचो उपेग करतात. रोजा म्हणजे हे वर्साक वातावरण बरें आसा आनी वयल्यान थंय पावस बरो पडला आनी जाय तेन्ना पावस पडला, जाय तेन्ना पावस पडोंक ना. ताका लागून उत्पन्न भरपूर जाली थंय. उत्पन्न भरपूर जाली थंय रोजां खूब सवाय जाले म्हणून रोजां खूब येयला हांगा. कमीत कमी खूब 30-40 गाडी रोजां येयला. विशेलूचे 30-40 गाडी येयला. आयज लास्ट न्हू दसरो, आयज लास्ट आनी वचची ना. इतलीच रोजां आसा पण ही रोजां आयज हांगा हाडल्यार ती उरतली. कित्याक खंय 20 लायला, कोणी 50 लायला, कोणी 30 लायला, कोणी 20 लायला. रोजां भरपूर जाला म्हणून येयला ती. ते वातावरण बरें आसा तेवटेन कर्नाटकान. वातावरण बरें आसा आनी ताका लागून रोजां बरें जाला, उत्पन्न बरें जाल्या तेवटेन. ताका लागून हे वर्सा रोजां सवाय. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.